नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गोंयची राजकीय घुसपट सोंपपाची चिन्ह दिसनात. हे 8 जाण जे कॉन्ट्रोवर्शियल इतलो तेंप आमी चर्चा करतात. बीजेपीन वतगीर तांकां मंत्रीपद मेळटलें, कशे तरेची वेवस्था विधानसभेन आसतली, विरोधी पक्ष फुडारीपण हें काँग्रेसीक मेळटलें काय कितें, आनी मेळना जाल्यार कशे तरेची वेवस्था विरोधी पक्ष करूंक सोदतात. आनी हातूंत आनी एक मुद्दो चर्चेक आयलो, तो गोवा फॉरवर्ड पक्ष काँग्रेसीन विलीन जातलो काय ना. ह्याच विशयाचेर चर्चा आमी करूंक हांगा जमल्यात. आमचे भितर आसात गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय बाब सरदेसाय. विजय, हो प्रश्न परत चर्चेक वता. तुवें ताजेर जापो दिल्यात, पूण एक मुलाखतीन भितर तुजे कडल्यान एक सविस्तर जाप येवचें अशें आमकां दिसता. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसी कडेन युती करपाचो प्रस्ताव कितें आसा? युती आमी आसात काँग्रेसीन. विलीन करप हो कितें, हो आतां नवो प्रश्न आयला. हे 8 जाण वतकर बरोबर. आनी एक स्टेटमेंट काल्लू साल्वारिशाचो की हांव आयलो जाल्यार काँग्रेस स्ट्रॉंग जातली म्हणून. हे स्टेटमेंटा खातीर स्पेक्युलेशन आयलें. पूण अशें एक स्टेटमेंटान एक पार्टी व्हरून काडून सोमतीच मर्ज करप अशें कोणाच्यान चिंतूंक पसून जायना. पार्टी मर्ज करप म्हणल्यार आमची आयडियोलॉजी फक्त डायल्यूटूच करप न्ही, पूण इट इज अ लॉस ऑफ आयडेंटिटी ऑल्सो. सो हे असली डिसिजनां फक्त स्पेक्युलेशनाचेर जावंक शकनात. दुसरें एक इशू असो आहा की 67% लोकांनी गोंयचे जनतेन पयच्या इलेक्शनाक बीजेपीच्या अगेन्स्ट मतां मारली. हाजो अर्थ कितें, बहुसंख्य लोकांक बीजेपीचो सरकार जाल्लो नाका आशिल्लो. आतां बीजेपीचो सरकार जालो तो जालो, तातूंत काँग्रेस 2/3 बीजेपीन गेली. हातूंत लोक संतापल्या. लोकांक फक्त पॉलिटिकल डेस्पिरेशनूच न्ही, पूण एक रिलिजियस डेस्पिरेशन पसून जाल्लें आहा की देवाक घात केलो म्हणून. आनी ताजे खातीर लोकांक आतां जाय तें एक बरें ओपोजिशन. आतां बरें ओपोजिशन कोण आसूंक शकता? एसेंब्लीन आमी दाखोवन दिल्लें आहा की ओपोजिशनाची भुमिका बरे भशेन नंबर कमी आसल्यार पसून करूं येता. हें आमी दाखोवन दिलां. भायर आउटसायड द एसेंब्ली आमीच बीजेपीक फायट करतात. फक्त स्टेटमेंट काडून न्ही, पूण खरी फायट. म्हादय धर, नाजाल्यार लिनियर प्रोजेक्टाचेर धर, नाजाल्यार पयरचे मडगांवचे म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन. मुख्यमंत्री पयले दिसा वता, 15 जाणां बरोबर फोटो काडटा, दुसरे दिसा ताका शॉक दितात आमी, 10 ताका मतां पडटात आनी वी क्लेम दॅट वी हॅव डन इट. सो शिंगार बीजेपीक घेवपी कोण आसा? हातून हें सगळें पळोवन अशें लोकांक दिसता थोड्यांक की आमी जर काँग्रेसीन गेले, काँग्रेसीक ते 1/10 जो इशू आतां आयला तोय तांकां टाळूंक शकतले आनी एक बरो ओपोजिशन लिडर मेळूंक शकता. हें लोकांचें एक्सपेक्टेशन. लोकांचें एक्सपेक्टेशन इज दॅट वे क्रेडीट फॉर वॉट वी आर परफॉर्मिंग. सो in other words I say thank you to Kallus and to also these people who have this in mind. पूण डिसिजन घेवपा खातीर आमचे कडेन कसलोच प्रस्ताव ना. एक काँग्रेसीन इलेक्शनाचे हे दिसांनी इलेक्शनाचे प्रक्रिया चालू आहा. 17 ऑक्टोबराक तांकां AICC प्रेसिडेंट जाता. हाजे पयलीं काँग्रेसीचे म्हजे एक्सपिरियन्स बरें ना, इन्क्लुडींग गेल्या इलेक्शनान जेन्ना हांवें 1-2 वर्सां काडून टीम गोवा म्हणून उलयत रावलो. मागीर राहुल गांधी मेरेन वचून हात वयर काडले आमी. हात वयर काडून येवन आमी पळयलें की हांगा एक अनएन्थुजियास्टीक आनी सामकें अशें पयल्या वयर एलायन्स हांगा जालें म्हणून. हें एलायन्स अशें जालें म्हणून इलेक्शन जातकर हांवें जें म्हणलें ताजे तेन्नाचो प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हेज एग्रीड की इट वॉज अन अनएन्थुजियास्टीक अलायन्स म्हणून. इट वॉज नॉट अ व्हेरी हें म्हणून म्हळ्यार आमी एक जावन काम केलेंच ना म्हणून. सो ते मानतात की तांणी आमचे बरोबर ऑनेस्टली अलायन्स केलें ना म्हणून. सो हें सगळें जो बॅकग्रावंड आसा ताजेर काँग्रेसी बरोबर कितेंय करचे पयलीं कोणा बरोबर करता, खंयचे फॅक्टर आशिल्ले जाचे खातीर आमी रिजनलिस्टीक पार्टी घडयली, ते फॅक्टर अजून काँग्रेसीन आसात काय कितें, हे सगळें विचार करचो पडटलो. हे ओगीच अशें झप करून लावना. पूण हांव एक क्लियर सांगूंक सोदतां की काँग्रेस पार्टी कडच्यान ऑफिशियल लेवलाचेर द हायस्ट लेवल हो जो प्रस्ताव आसा जाल्यार येवंक जाय, तो प्रस्ताव आमकां ना आनी ताचे खातीर आमी विचार करीत ना. पूण प्रस्ताव आयलो जाल्यार, कारण तुवें 2-3 वेळा म्हणलां की प्रस्ताव येवना, पूण प्रस्तावाची तूं वाट पळयता? ना, प्रस्ताव काँग्रेसीक जर सिरियसनेस आसा गोंयचे राजकारणान, तांकां दिसता की कितें जर जावंक जाय जाल्यार युनिटी ऑफ ऑल फोर्सीस इज इम्पॉर्टंट. ताजे खातीर इवन एसेंब्लीन तुवें पळयलां आसतलें की नवे जे पक्ष आमकां भायर गाळी मारतात तांचे बरोबर हांवें कोऑर्डिनेशन केल्लें आहा. म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. गोवा फॉरवर्ड पार्टी
फक्त काँग्रेसीचीच मतां घेवन आमी जिखूंक ना. आमकां BJPचे ट्रेडिशनल वोटरांनी आमकां मत मारिल्लें आहा, काँग्रेसीचे ट्रेडिशनल वोटरांनी मत मारलां. रिजनलिस्टीक एक सेंटिमेंट जो मनीस घेवन बसता, जाका दिसता गोंयकारपण ही आयडियोलॉजी फुडें वचपाक जाय, ताणें आमकां मत मारलां. हाजो अर्थ असो न्ही की काँग्रेस पार्टीचेच वोटरांनी आमकां मत मारलां. ओ काँग्रेस आतां खवसता, 8 जाण गेल्या म्हणटकर काँग्रेसीचो स्पेस आमी घेवपाक, अशें म्हळ्यार तूप मेल्ले मड्याचें तूप खावपाक आमकां आमी इतले उत्सूक ना. तूं 2 गजाली आहात. एक पार्टी दवरप, काँग्रेसीन मर्ज जावप. आतां हातूंत भितर तुजें स्पश्ट मत आसा? ना, म्हजो इशू असो आहा, पार्टी आमची आसा, आमी सगळ्या मतदारसंघांनी पार्टी ग्रो करतले. आतां आमकांय बी तातूंत थोडे हें आहा, म्हळ्यार आमचे कडेन वी आर अ लोकल पार्टी. आमचे कडेन जे भशेन हांवें होल्डिंगां मारलीं, कोणाक ज्यांचे कडेन भायल्यान पयशे येतात तशे पयशे आमकां येना. आमी इशू पयले घेतात. जेन्ना फिशरीज डिपार्टमेंटान कोंकणी म्हणटा ती ना केली तेन्ना पयलीं आमी हो इशू काडलो. आज PWDन काडला आनी रोखडे TMC आप बी फुडें सरल्या. पूण जे इश्यूज गोंयकारांक, गोंयांक, कोंकणीक जंय अन्याय जाता ताजेर ते इश्यूज आवाज काँग्रेसी बी आमी करतात. न्ही, काँग्रेसी बी जरी आसली एक नॅशनल पार्टी, ताजी चडशी रिजनल डिस्ट्रिक्टच तांची एकूण विचारसरणी दिसता गोंयांत. सो तुजे पार्टीचे आनी ताजे पार्टीची विचारसरणी वेगळी ना. तुमी इल्ले स्थानीक प्रश्नाची इल्ली चड आक्रमक भुमिका घेवंक शकता. सो अशे परिस्थितीन काँग्रेसी कडेन मर्ज जावप काय मर्ज जावप ना, तुमची आयडेंटिटी फुडले इलेक्शन मर्ज जावपाचो क्वेश्चन आतां कांयच ना. ओके, क्लियर कट मर्ज जावपाचो क्वेश्चन ना. कित्याक काँग्रेस पार्टी खंयचे दिशेन फुडें वतली, कोणा कडेन आमी उलयतात, हें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसता. बरोबर. फक्त विचारधारेचेर काँग्रेस पार्टी ना, पूण एक लक्षांत धर रिजनल पार्टी चलोवप कितली डिफिकल्टी तूं जाणा. हें म्हाका जर तुजे कडेन जर आज 2 आमदार आनी आशिल्ले तर तूं गॅरंटी दिवंक सांगूंक शकता आशिल्लो की ते आतां पळय गेल्यात, जशे 8 जाण तशे तुगेले 2 जाण वचचे नात. सो हे जे पळय BJPचे पळय प्रेशर आसा, प्रेशर तांचे कडेन दिल्ली पावर आहा, तांचे कडेन पयसो आहा, तांचे कडेन जें कितें मॅनिपुलेशन. आतां पळय मडगांवची म्युनिसिपालिटी जाणां हालयली, 15 जाणांक काल ताणें व्हेले. मडगांवचे म्युनिसिपालिटीचे हें तेंच म्हणटा हांव तुका. राजकारणान जेन्ना रुलींग पार्टी इतली चड घट जाता, जेन्ना तांकां मद मारता, जेन्ना एकदां एक स्टेटमेंट येतालो देवकांत बरुआ म्हणटा तो की इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया. हांगा आतां अशें जालां गल्ली से दिल्ली, ते आसा तितले सगळे पोजिशनां, म्हळ्यार इवन पार्लमेंटरी कमिटीज त्यो सगळ्यो BJPनूच ऑक्युपाय करप, दुसऱ्याक जागोच दवरप ना लोकशायेन. ही जी प्रक्रिया आयल्या ताजी म्हाका दिसता म्हळ्यार लोकशायेन चड वेळ ही उरूंक शकना. सो कितें ताका पर्याय कितें? पर्याय म्हणटा ती एक संपूर्ण क्रांती जर करतलो जाल्यार संपूर्ण शक्ती जे अगेन्स्ट आहात, ओपोजिशन ताजे भितर युनिटी जाय. आतां ती युनिटी जावन खंयचें नांव घेता, खंयचें लेबल घेता, रिजनलिस्टीक लेबल घेता काय एक नॅशनल लेबल घेता, हें टायमान कळटलें. पूण आज पळोवंक येता की नितीश कुमार, लालू, सोनिया गांधीक मेळटात. सो नॅशनल लेवलाचेरूय बी जो कितें हातपांय धडावंक जाय ओपोजिशनान ते आपले भशेन कोण तरी करता. आतां मिडिया ताका कितलें इम्पॉर्टन्स दिता, कितलें दिना, हो इश्यू सेपरेट दवरया. एक खरी वस्त की रिजनल पार्टी चलोवपाक त्रास आसाच. म्हाका त्रास पडिल्लो आहा. आमी पयशे भायल्यान घेवंक ना, आमी आमचे पयशांनी इलेक्शन झगडल्यात आनी आमी एक बॅनर लायन आसतना, हांव आतां 3 इलेक्शनां जिखलां, हांवें केन्नाच एक पोस्टर एक बॅनर लावंक ना, पूण हांव इलेक्शन जिखलां आनी आमी लोकां कडेन एक क्लियर कट मॅन्डेट घेवन आयिल्ल्या, निवडून आयिल्ल्या. आतां इश्यू येता काँग्रेसीचो. काँग्रेस पार्टीन कशें आहा, विचारधारा सेम आसात आमची, म्हळ्यार आयडियोलॉजीचेर आमी जर लागीं आसूं, पूण काँग्रेस पार्टीन मनीस जे आहात, थोडे मनीस आहात ज्यांच्या खातीर दुसरे लोक पयस केल्या. काँग्रेसीच्यो थोड्यो पॉलिसीज चुकल्या वेन इट कम्स टू गोवा. बॅलन्सिंग जें आसता कम्युनिटीचें, हिंदू क्रिस्तांव, हें तांणी सारकें करूंक ना. दे हॅव ओवर इन्वेस्टेड इन इंडिविज्युअल्स. हांवें राहुल गांधीक, दिगंबर आनी गुंडूराव सगळे आसतना ताजे उजीर थंय सांगिल्लें, युअर प्रॉब्लेम इज यू ओवर इन्वेस्ट इन इंडिविज्युअल्स. एक मनशाच्या हातान सगळें दिता, सगळें दिता आनी तो वता आनी तो सगळें घेवन वता. हें आज जाल्लें आहा काँग्रेस पार्टी. पूण तुका जर अशे तरेचे एश्युअर राहुल गांधी दीत की तुका आमी पार्टीन घेतात, कारण प्रस्तावूच तसो आसा ती ना, प्रस्ताव चर्चा फकत पॉलिटिशियन न्ही,
तर अशें कांय जे राजकारणा संदर्भात आसता आशिल्ले विचारवंत बुद्धिवादी म्हणटात न्ही की काँग्रेस पार्टी घट जातली जाल्यार काडून विजय हाडात ताच्या हातान दियात. सो तुकाय बी तुगेली जर काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजीक म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. हांव आदलो काँग्रेस पार्टीचोच एक यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट, ऑफिस बेरर, हे सगळे म्हाका काँग्रेसी बरोबर आयडियोलॉजिकल सिमिलॅरिटी आसा. काँग्रेसी बरोबर काम करपाकूय म्हाका फाटीं फुडें हांव ना. पूण हाजो अर्थ हांव भिकेक पावूं ना. गेले खेपे जे आमी अलायन्स केले जेन्ना आमकां हायेस्ट लेवला कडेन एश्युरन्स जाल्ले 5 सिटांची, हांगा येवन ते 3 जाले. सो जंय हांवें सगळे कॉम्प्रमायज केले, इवन एट द कॉस्ट ऑफ अवर इमेज, इगो, आयडेंटिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीम गोवा, हें हांव आतां फुडें करूंक तयार ना. म्हणजे आतां क्लियर आहा की काँग्रेस पार्टीक कळपाक जाय खंय तांचे आतां स्टँड आहा. दे कॅनॉट बी सिटींग इन द पेडेस्टल अँड टॉकिंग टू पीपल. हें आतां तांणी सोडचें पडटलें. दुसरें, नवे रगत जें आहा, नवे भुरग्यांक चान्स दिवचोच पडटलो. कोणाचे बापायचे बेस्ट जाल्ले भशेन ते काँग्रेस पार्टी चलयता, ती चलयल्यार ताका फुडें कसलोच फुडार ना. तिसरें सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणटा तें काँग्रेसीक आतां लोक कितले मानतात गोंयचे. हें आतां परपॅच्युअल डिफेक्शन्स ही फक्त त्याच पक्षाक लागता. तुवें म्हणलें की म्हजे 3 आयिल्ले जाल्यार म्हाका गॅरंटी आसपाची काय म्हणून. पूण म्हजे 3 येवन टील द एंड ऑफ द टर्म हांवें तांकां कशें तरी दवरले. टू माय क्रेडीट दे डीड नॉट डिफेक्ट इन एडवान्स. सो वीच काँग्रेस डीड नॉट डू. काँग्रेस सामकीच वता. आतां पसून आयकूंक येता की 3तले 2 फोडून सोदता म्हणून. हें आतां आयकूंक येता. सो पळय तूं केदो व्हडलो मद हे सरकाराक आसा. आतां तूं मडगांव म्युन्सिपाल्टीचें उलयलें. मडगांव म्युन्सिपाल्टीन हे मुख्यमंत्र्याक खरी लज की पयले राती तूं फोटो काडटा 15 जाणां बरोबर, दुसरे दिसा तुका पडटा 10 मतां. ही लोकशाही न्ही. ते आतां हांव तेच म्हणटा की तुमी तुमचो ल्हान पक्ष आनी ते अक्षरशः सगळे सरकार तुमकां मडगांव म्युन्सिपाल्टीन तांणी नेस्तनाबूद करपाचो प्रयत्न केलो. सो येदे व्हडली शक्ती आतां तुमच्या फाटल्यान आसा, तर तूं एकलो कसो लडटलो? आमी गोंयचे जनते बरोबर जर सारके रावले जाल्यार जनता तांचे विरुद्ध झगडटली. आमी वी मे बी जस्ट द हँड्स एंड लेग्स ऑफ द बेसीक आमचे लेबल फुडें आसत, पूण जनता सरकाराचेर बेजार आसा. सगळे समाज. तूं स्पश्ट लोकांक मत दिवंक शकता, सांगू शकता की आपूण बीजेपी बरोबर केन्नाच लागीपण ना. बीजेपी बरोबर कसो आसतलो? सिंपल कॅल्क्युलेशन. हांव तसो ओर्रात गोंयकार, म्हाका स्वाभिमानूय आहा, म्हाका ह्याच सरकारान काडिल्लो आहा. आनी बीजेपी बरोबर जर वचपाचो आशिल्लो जाल्यार बीजेपी 20 वोट आशिल्ले, हांव एकलो आहलो. सो द फर्स्ट टायम फॉर चॉयस ऑफ मर्जर वॉज फॉर मी. 20+1 21. मागीर हांकां येवपाची गरजूच नाशिल्ली. ही कसली मेजॉरिटी ही फोडून हाडले. ताणें आतां आरोप केला की मुख्यमंत्र्यान म्हणलें न्ही की आमी विजय घेवना म्हणून पिकार जाता. मुख्यमंत्र्याच्या अंडर हांव केन्नाच रावंक शकना. ह्या मुख्यमंत्र्याच्या अंडर तो म्हज्या एजीचो आहा. आमकां कितलीं वर्सां हे जगान आसा तितली पळोवया. ताज्या अंडर हांव कसो रावंक शकना. म्हाका ते भशेन नांव आहा आनी म्हाका दिसता हे मुख्यमंत्र्याक कांयच लायकी ना मुख्यमंत्री जावपाक. हो फ्लूक शॉट मुख्यमंत्री. हो मनोहर पर्रीकार मेलो आनी हाका सर्त लागली. आनी मनोहर पर्रीकाराची व्हडली चूक की ताणें लायन ऑफ लिडरशीप ट्रान्झिशन सारकें केलें ना. आनी आमची व्हडली चूक की जेन्ना मनोहर पर्रीकार मेलो तेन्ना आमी सोडलें ना. म्हाका एक सांग, आमची चूक पर्रीकारा बरोबर वचप वॉज अ मिस्टेक. कारण अजुनूय लोक तुजे कडेन त्या नजरेनच पळयतात आसत. पर्रीकारा बरोबर वचप तेन्ना 5 वर्सां हांव पयलीं मातसो तरणाटो आशिल्लो, म्हजें रगत खळबळटालें. तेन्ना काँग्रेसीन 3 सीट आमकां येवन चड करून 2 सीट जे मंत्री सिटींग मंत्र्यांक उडोवन कांयच व्हॅल्यू नाशिल्ले भशेन अशेंच आमकां सोडून सरकार कसो करप तो तांची जी तकली चलताली. तांकां एक धडो शिकयतले. आनीक एक डिव्हलपमेंट जो ते उलयतात, आतां हे सगळे आमदार फुट्टा डिव्हलपमेंटाक. आमी जर थंय वचना जाल्यार 16,500 कोटीचो डिव्हलपमेंट जो आज पळयला त्याच्या खातीर एक कुस्कूट ह्या मुख्यमंत्र्यान कांय कॉन्ट्रिब्युशन ना. ते सगळें जे पर्रीकारान हाडिल्लें ते अर्द कोटी बंद पडपाचें. फूल राजस्थानान 400 किलोमिटर लेंथ राजस्थानाची, 450 कोटी MOSTन फक्त दिले तांकां. गोंय 125 किलोमिटर्स लेंथाक 16,500 कोटी हाडले पर्रीकारान. ते सगळें बंद पडपाचें. सो ते टायमार आमकां अशें दिशिल्लें की डिव्हलपमेंट जातलो. आनी डिव्हलपमेंट आमी आमच्या मतदारसंघांनी केलो. आतां वेस्टर्न बायपास म्हूण आहा. वेस्टर्न बायपास फक्त फातोर्डान
एलिवेटेड आहा, म्हळ्यार एक फ्लायओव्हर जाता, दुसरे कडेन तो ना. सो तशे भशेन वचून पुलीस स्टेशन हाडलें, खूब वस्तू आमी केल्ल्यो आहा, जे आमी प्रॉमीस केल्ले लोकांक की माड म्हणटा तें तण न्ही, माड म्हणटा तें स्टेट ट्री करतले, धपक्याक केलें. सो वी वर एट ऑन द ड्रायव्हर्स सीट, आनी आमी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करून फुडें वताले. आमी अशें येवंक ना की म्हजेर ही केस आहा ती फाटल्यान विड्रॉ कर, नाजाल्यार आमकां इतले पयशे दी पयले. आमी हे पयशे घेवन येवंक ना, पयशे घेवन आयले जाल्यार 3 मंत्रीपदां मेळनाशिल्लीं. सो आमी आमचे कॉम्प्रमायज करनासतना. तुका आनी एक तोच प्रश्न आहा की काँग्रेसी कडेन तूं पळय डिस्टन्स दवरूंक सोदता, ताजो मेन कारण तें अशें की काँग्रेस पातयेवपा सारकें उरूना. एक तांचे लोक केन्नाय फुट्टात, तांकां क्रेडिबिलिटी ना, फुडल्या वेळार लोक तांकां मत मारतले काय श्युरिटी ना. ना एक इशू आहा की क्रेडिबिलिटीचो क्रायसीस काँग्रेस गोंयांत फेस करता. चड करून तांचो जो सामको लॉयल वोटर आशिल्लो तो आतां ताका वाज आयला. म्हाका दिशिल्लें की हे खेपे लॉयल वोटर चड करून कॅथलीक कम्युनिटीचो ताका एक पिकासांव जालें काय म्हणून की आमी मतां फोडून दिलीं आनी BJPक हाडली. हें आमी साश्टीन पळयलां की मतां फुटलीं आनी BJP आयली. हे वोटराक पिकासांव जाल्लें जाता म्हणटनाच हे परते फुटले. सो जे तिसरे लोक उलयताले ज्यांनी खरी मतां खाली आनी ज्यांनी BJPक हाडली तांचे वयर जो हे बोट दाखयताले तांकां तें आतां पयस जालें. कित्याक ते म्हणटा हे परपेच्युअल डिफेक्टर्स. ही एक इन्क्युबेशन सेंटरां म्हूण आसतात ती करतात आनी तुका मॅन्युफॅक्चरींग सेंटर्स फॉर MLAs टू सप्लाय टू BJP. हो जो ही जी आळ तांचेर पडटाली ती म्हाका दिसता तें लेबल तांकां चिकटूंक लागलें आनी ताजे खातीर तांचेर क्रेडिबिलिटी क्रायसीस आहा. हवेवर ऑल सेड एंड डन काँग्रेसीचें कॉन्ट्रिब्युशन टू देशा खातीर, देशाचें फ्रिडम एंड ऑल दॅट, एंड गोवा when it comes to liberation, when it comes to opinion poll, opinion poll is an important aspect. की ना जाल्यार आमी गोंयच वचपाचें न्ही. सो थंय कोंकणी राजभास करप हे सगळें हाका जें काँग्रेसीचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा तें इतिहास चेंज बरयलो प्रमोद सावंतान म्हणून तें बदलूंक शकना. आनी एक तातूंतल्यान इशू येता तो असो की गोवा फॉरवर्ड तूं कसो मुखार व्हरूंक सोदता. कारण निमाणें कशें आसा की तुजे कडेन कांय जाण लोक मनोहर पर्रीकारा कडेन कंपेर करतात. पर्रीकारान दीस रात केलें, तो 24 तास झुजलो, तो फक्त न्ही प्रत्येक पार्टी मुळा सकट ताणें काडली, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवलो. तशें तुजे कडेन काम जायना. गोवा फॉरवर्ड गोंयच्या खाची कोनशान पावना. ती अजुनूय पळयत जाल्यार फक्त मडगांव आनी फातोर्डा पुरती उरल्या. सो हें एक व्हडलें आव्हान. तूं जर वेगळो रावंक सोदता आनी हें जर आव्हान लोकांक विश्वास दिवप आनी पार्टी वाडोवप, संघटन बांदप, हें कशें तूं आव्हान करतलो? ना, गोवा फॉरवर्ड पार्टी शिवोले आनी सालिगांव जिखली. कोणें केन्ना खंयच स्वप्नान पसून जिखूंक नाशिल्लें की दयानंद मांद्रेकार पडूंक शकता. एक्झॅक्टली. सो म्हाका दिसता आमी तशे जे मतदारसंघ फातोर्डाक खंयच कनेक्टेड ना थंय आमी जिखिल्ले आहा. आमचे कडेन लिडरूय आशिल्ले. आतां काणकोण आमचो बरो कॅन्डिडेट आशिल्लो. अशे लिडर बरे आशिल्ले जे जांकां जर टिकेटी मेळिल्ल्यो हे खेपे तूं पळोवपाचो. प्रशांत नायक जर जिखिल्लो आमदार म्हणून काणकोणचो, तुका दिसता तो फुटून वचपाचो? जो स्टुडंट मुवमेंटांच्यान आयला जाका आतां जालां अशें की आतां कोणाचेर, कारण इतलो पयसो घोळटा की आतां कोणा बद्दल विश्वास दाखोवप ना. एक आहा की जे मुवमेंटांतल्यान आयिल्ले लोक आहा तांकां फोडून हाडप BJPन इतलें इजी न्ही. आज मेरेन BJPन मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो मनीस एकलोय वचूंक ना. हे जे काँग्रेसवाले गेले तांकां कांय हें ना. तांचे कितें, तांकां मुवमेंट म्हळ्यार कितें, काँग्रेस जिखता म्हणून ते तिकीट घेतात. काँग्रेसीचे शिवाय उबो रावंक सांग. तूं म्हाका सांग कितले जाण रावंक शकता? तुजी पार्टी वाडयतलो जाल्यार कितें स्ट्रेटजी? ना, पार्टी वाडोवपाक आमी आज तरी अशें दिसता की तूं आनी दुर्गादास कामत ना तशें ना. तशें दिसता तुका. मनोहर पर्रीकाराच्या वेळार 3 जाणूच दिसताले ते तशें कांय ना. ते कोण एक्टीव आहा तांची तशी तोंडां दिसतालीं. तशें ना. तें आमी पार्टी वाडयतले आनी आमकां ताकतीक ना. आमी जे इश्यूज घेतात ते इश्यूज लॉजिकल कन्क्लुजनाक आमी पावयतले. आमचे खातीर जे इश्यूज जाल्या, जे आमी एसेंब्लीन बोवाळ केलो ते बोवाळ करून सोडनात. आमी कोर्टान केस घालतात. आतां हो शहाजानाचें पळय तूं, शहाजानाचेर आमी घालें. शहाजानाचेर विजिलन्सान एक्शन जावपाक सुरवात जाली. विजिलन्स डायरेक्टर ट्रान्सफर जालो काल. एक बरो ऑफिसर मायकल डिसोजा जो पर्रीकाराच्या टायमार सगळें फायनान्स गोंयचें पळयतालो. ताका आतां काडून व्हरून साऱ्याक मारल्या थंय गिपार्ड म्हणटात. ताका ट्रान्सफर कित्याक केलो?
ताजेर कोण कित्याक उलयना हे क्रिस्तांव जे पूण हे ऑफिसर हांव तेच म्हणटा की एका अर्थान मडगांवां म्युनिसिपालिटीन येदो व्हडलो घोळ जाल्लो गोंयभर बोवाळ जालो आशिल्लो एका अध्यक्षाक एका नगराध्यक्षाक काडपाक सगळें सरकार देंवता दुसऱ्या अर्दान अशे तरेची इन्क्वायरी पॉल करून उडयतात आतां लोकशाही आहा खंय तो आज दिगंबर कामतीचो स्टेटमेंट पळय तूं आमी टीम बीजेपी म्हणटा तो दिगंबर कामत म्हणटा ताजें इमेज अशी आसा की तो सगळ्यांक बरोबर घेवन उलोवन कितें तें कॉम्प्रोमायजींग स्टँड घेवपी आनी फुडें वचपी ताजे कालचें जर आमी स्टेटमेंट पळयतात तो म्हणटा टीम बीजेपी ते नंबर प्लस आमी नंबर जाले नाल्लार हात दवरलो म्हणटा तो नाल्लार हात दवरून ताणें सांगलें अरे नाल्लार हात दवरून तुवें घेवप इज अ करप्ट इलेक्टोरल प्रॅक्टीस सो हाजे विरुद्ध कितें जनक्षोभ तयार ना हाजे विरुद्ध आतां कितें करचें पडलें आतां पळय ताणें एक चमचो हाडलो गावणेकार म्हणून ताजो आज स्टेटमेंट पळय तो कितें म्हणटा की खंय बरयला की सिक्रेट बॅलेट आसचो इलेक्शन घडोवपाक हय सिक्रेट बॅलेट खंय आसचो काय म्हणटा तो ताजो स्टेटमेंट पळय हे मनशाक दीस पर्सन इज अ सर्वंट पूण आतां जर ताणें जर आतां तुमचे पळय जेन्ना परत नगराध्यक्ष इलेक्शन जातलें तेन्ना सिक्रेट बॅलेट जर घेतलें ना जाल्यार तुमी कितें करता ना आमी घेवचो नाच म्हणून आतां कोर्टान वता आमचो जो गणेशश्याम शिरोडकार आसा ताणें अनावन्स केल्लें आहा की हो घेवचो ना हें एंटिसिपेशन आसा मोर ओवर आफ्टर दीस स्टेटमेंट दॅट इज कम जंय तो डायरेक्टली म्हणटा खंय बरयला काय म्हणून नाव वी हॅव ऑल द रिजन टू गो टू द कोर्ट ना जाल्यार एक प्रथा जातली की ओपोजिशन मुक्त गोंय कशें करप तांणी अशेंच करप न्ही पंचायत म्युनिसिपालिटी जिल्हा परिशद सगळ्याक जातलें सो हांव अशें म्हणटा की लढो सत्ताधारी पक्षा कडेन दोन दशेन दितात एक विधानसभेन दितात एक भायर दितात आनी कोर्टान सो भायर लढो कोर्टाचो कोर्ट भायर लढो पळय आज लढो कसो आहा आज लढो युनायटेड ना टावन प्लॅनिंग एक्टाचेर जी एमेंडमेंट्स हाडल्या ताचे खातीर सगळे सेपरेट एज्युकेशनाक करतात अशें करून जायना तें बरोबर गोंय जर साल्वार करपाक जाय सगळे एक जावपाक जाय तातूंत आमकां मतां कितली मेळटली ही कॅल्क्युलेशनां करून जर फुडें गेले हे लोक कोण वता अशे जे लोक काँग्रेसीचो जागो ऑक्युपाय करून सोदतात दे आर वल्चर्स ऑन द काँग्रेसीज ग्रेव हांव तुका सांगूंक सोदतां आमी पॉझिटीव मायंडेड वोट घेवपी आमी आतां तूं म्हणटा पर्रीकाराचें कंपॅरिजन पर्रीकार कसो करतालो पर्रीकारान एमजीचो जागो घेतलो कसो घेतलो एमजी काबार करून जागो घेतलो ना ही एक्सपांडेड इट ऑन इज ओन ताजे कितें तरी ताजें गेले गांवांनी भोंवले गांवान भोंवले एमजीचे कार्यकर्त्याक मेळ्ळे जाणटे कार्यकर्त्याक मेळ्ळे तांकां एक प्रोसेस सारकें 5 ते 10 वर्सां लागली म्हाका दिसता पर्रीकाराक जे कोण मानताले आनी जांकां दिसतालो की पर्रीकार हो लिडर की ताका कितें तरी इंटेग्रिटी आसा म्हणून तो एकूय मनीस हे प्रमोद सावंताक मानूंक शकना ते लोक कोणा बरोबर वतले ते कोणा बरोबर वतले मोदीच्या नांवान वतले मोदी करता कितें आतां मडगांव पळय दिगंबरा घेतलो बीजेपीचे जे पळय कोर कितें आहा ते पयरीवन ताणें तकली हालयली न्ही ते तकली हालोव रे ते घणसा पळय तकली हालयत ते घणसा पळय लोक खंय आहा हांचे बरोबर जे मनीस हांकां काल मेरेन चोर म्हणटाले तूं मडगांवां अशें मदीं मदीं आयला की ना आमी दिगंबरा अगेन्स्ट आपूण तयार आमी सगळे मतदारसंघ चड करून ह्या 8 मतदारसंघ जंय काँग्रेस सोडून गेल्या थंय आमी आमचें एक ऑफिस सेट करतलेच थंय आमी आमचे जो कोण लिडर बरो आहा जाका गट्स आहा पूण आमकां ताकतीक ना ताकतीक इतल्या खातीर ना कित्याक ताकतीक करून जर एक लिडराक घेतलो त्याच ताकतिकेन तो भायर सरता मागीर जिखपा खातीरूच जर आमी केलें आतां मायकल लोबोचे पळय तूं तो आयलो भितर लास्ट मिनीट 2 तिकेट्यो घेतल्यो आनी 2 तिकेट्यो घेवन गेलो सो कितें अर्थ जालो एंड रिजल्ट इज तुमी सांडले ताका पयलीं घेवपाचो पयलीं घेतल्यार तो उरपाची चड शक्यता आशिल्ली पूण सत्तेरी येना जाल्यार सोडून वता तें हें म्हाका समजत ना म्हाका हें कळना डिव्हलपमेंटा खातीर म्हण तो पयर तो संकल्प आमोणकार उलयता की डिव्हलपमेंट दुसऱ्या मतदारसंघांनी जावचो ना म्हणटा आनी तो आतां आलेख सिगर काल सांगता की आपल्याला कितें तरी खंय 60 ते 70 लोकांक खंय नोकरी दिल्ली तांकां परत घेवची म्हूण आपूण गेलो ना 60-70 लोकांक नोकरी दिवपा खातीर तूं तुजी नोकरी चेंज करता हें म्हाका हांव कसोच मानपाक तयार ना नोकऱ्यो कोणाच्या बापायचे बेस न्ही ताका एक प्रोसिजर आहा ताका कोर्ट्स आहा कोणाच्यान कोणाची नोकरी काडूंक जायना सेकंड नोकऱ्यो दितले म्हणून हे जर हे वतात जाल्यार गोंय इज द मोस्ट ओवर एम्प्लॉयड स्टेट आनी नोकऱ्यो स्टेट गव्हर्मेंट नोकऱ्यो दिवंक शकना सो हे वोगीच ही एक न्ही चळवळ जावन लोकां मऱ्यान वचप लोकांक एक विरोधी पक्षाचें काम हें तें मेन जें गोंयान बंद पडलां सामकें म्हणून अशें लोकांक दिसता की तुमी एक तर विलीन जावचे काँग्रेसीन किंवा अशे तरेन एक गठबंधन किंवा एक युती जावची की जी सगळे कडेन फायट करतली ती फायट लोकां मदीं जर व्हेली जाल्यार ऑटोमॅटीक एक लिडरशीप तयार जाता ना आनी ही संदी तुका मेळपाक शकता लोकां मदीं ही संदी तुका मेळपाक शकता लोकसभा इलेक्शनात
जी तुम्ही कॅन्डिडेट घालचे ना कारण तुम्ही रिजनल पार्टी अशा वेळार तुम्ही काँग्रेसच्या उमेदवारा फाटल्यान रावतले काय कितें पळय तातूंत काँग्रेसचो उमेदवार कोण आसतलो हें इम्पॉर्टंट. काँग्रेसचे उमेदवारान आतांचे उमेदवारान जो तांचो MP आहा ताणें पर्रीकाराचेर जें कितें उलयलें ताजेर काँग्रेसीक खंयचीय सिंपती जी मातशी आशिल्ली ती काबार गेली इलेक्शनाचे पयलीं. असले डायनोसॉराक परतो जर घालो जाल्यार खंयच्या तोंडान आमी सपोर्ट करतले. हांव जाल्यार सपोर्ट करचो ना, क्लियर कट आहा. ताका जर परतो दवरलो हांव तितलेंच न्ही, आय वॉन्टेड दॅट सस्पेंडेड. सो तुजें अशें म्हणणें की काँग्रेसीन उमेदवार ठरयतना तुजें जर तेंको जाय जाल्यार तुजे कडेन चर्चा करपाक 100%. आमी तांणी सांगता तो उमेदवार सपोर्ट करपाक आमी तांचे नोकर न्ही आनी आमी तांचे बॉन्डेड लेबर न्ही. कॅन्डिडेट सगळ्यांक एक्सेप्टेबल आसपाक न्ही. पूण निमाणें जर BJP कारण BJPन तें इतलें सारकें मनार घेतलां की लोकसभा जंय मागीर ते डबल करपाक सोदतात. गोंयचे दोनूय सीट तांकां जिखप म्हणून जे पळय कितें आतां जे पळय स्ट्रेटेजी चल्ल्या ताजो तो भाग आसाच की तांकां सावथ गोवा खंयच्याय परिस्थितीन जाय. सो तें करतले जाल्यार तुमी आपल्या भितरले जे पळय कितें राग लोभ तुमचे भितरले तें आसा. पूण तशें तातूंत एक आसूंक जाय की BJPचे विरुद्ध जो कोण स्टँड घेता, फॉर एग्जाम्पल आज आमचो लोकसभा MP सावथ गोवाचो ताणें स्टेटमेंट काडला की ड्रग्सा खातीर मुख्यमंत्र्यांनी एक एडवायजर अपॉयंट करचो. हें कितें आतां कसलें सजेशन? इज इट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट? अरे ड्रग्स गोंयांत आसा ना जाल्यार विदाउट पॉलिटिकल पेट्रोनेज ड्रग्साचो येदो व्हडलो धंदो जाता कसो? हो हांवें एक क्वेश्चन ना. पूण कितेंय जालें जाल्यार सार्दिनाक पळय सावथ गोवान एक इमेज आसा आशिल्ली, आज सगळ्यांक सो आशिल्ली. आतां परत तिकेट ना ना आतां कचेडे बिचेडे घालता मरे खंयचे तिकेट. सी पॉलिटिकल रिटायरमेंट तुमचे कडेन पॉलिटिकल रिटायरमेंट हेज टू बी डिस्कस. अशें म्हणना हांव तुका की अशे तरेचे जर समजा तुजे कडेन जर कन्सल्टिंग आयले की जर आमकां तुमची युती जाय आमी युती करया लोकसभा इलेक्शनाक आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतात. पूण अशे तुजे कडेन 3-4 कॅन्डिडेट आसात सावथ गोवान 100% आहा जे जिखून येवं शकतात. 100% आहा जे चड कमिटेड आहा टू एंटी BJPism. ओके. हांव न्ही अशे तरेचे राजकीय जे पळय विश्लेशक आहात राजकीय पळय निरीक्षक आहात ते सदां मानतात की ही तुका संदी जरी तुमचे कॅन्डिडेट नासले तरी तुका 40 मतदारसंघात भोंवपाक शकता. तूं लोकां भितर एक जनजागृती करपाक शकता. तुजी इमेज बदलूंक शकता की बाबा आपले आमी नात, आमी खंयच कॅन्डिडेट ना पूण आमी विरोधी पक्षाचो बावटो वयर काडपा खातीर हांगा आयिल्ले आहात. सो अशे तरेची आमी हे सगळे विचार करूं येता. पयलीं 17 तारखेक ऑक्टोबराक तांचे पयलो प्रेसिडेंट कोण आहा तो जावन दी. येस. तांचो विचार ओपोजिशन युनिटीचेर कितें आसतलो येस हो पयलीं पब्लीक जावन दी. येस. मागीर गोंयांत आमच्यान करूं येता. म्हाका दिसता गोंय मोबिलायज करपाक ह्या सरकाराचे विरुद्ध व्हडलें कठीण ना. लोकांचे भितर राग आसा, लोकांक तो कसो टॅप करप आमी तो इम्पॉर्टंट आहा. तातूंत तें पसून करपाक व्हडलें डिफिकल्ट ना. आनी टायमूय आसा आमचे कडेन. आमचे पूर्ण 1 वर्स आहा. फुडलें वर्स 23 आहा तें फूल 23 तुका मेळटा हें करपाक. सो तातूंत तशें कांय हें ना. ताकतीक जर केली विदाउट सेटलिंग द ओल्ड थिंग्स. कित्याक आमी फायनली काँग्रेस पार्टी सोडून कित्याक गेले, कोणा खातीर गेले, ह्या लोकांचो आज स्थान त्या पक्षान कितें आसतलें हें सगळें जर आमी विचार करनात जाल्यार आमी फुडें आनी त्रास जातलो. इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपयतात. आमी विजय सरदेसाय कडेन उलयताले आनी ताणें म्हणलां की आपल्याक ताकतीक ना. पूण एक लक्षात घेयात 2024 लोकसभेची इलेक्शन जाता आनी BJPक ताकतीक आसा. BJP 8 जाण फोडले इतलेंच न्ही आतां 3 जाणां मदले 2 जाणांक फोडपाक सोदता अशे तरेचें वातावरण आसा. अशें जालें जाल्यार लोकसभा इलेक्शन मेरेन विरोधी पक्ष म्हणून जो पळय कितें आसा तो वखदाक तरी उरतलो काय कितें. आनी अशा वेळार आतां मडगांवां इलेक्शन जावपाचें आसा. आतां परत विरोधी पक्षाचो स्टेटस मेळटलो काय कितें काय तें तो पळय मायक तो पळय चालू उरपाक जाय आसा तो मायक मेळचो ना. विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराक आनी सदस्यांक वांगड्यांक विधानसभेक उलोवपाक मेळटलें काय कितें अशे तरेचो प्रश्न आसा. तूं ह्या वेगवेगळ्या प्रश्नाक आमच्यो जापो दिल्यो. तुका धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.